लोकांक सतावपी प्रश्न आनी विधायकांचेर चर्चा करिनासतना सरकार कामकाजाचे दीस उणे करून वेळ मारून व्हरपाचो यत्न करता, विरोधकांनी आरोप केला. विधानसभेत कितलीशीच विधायकां मंजूर केल्यात, पूण तांचेर फावो तशी चर्चा जावंक ना. दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्डान ह्या विधायकांच्या आड कोर्टांत वचपाची शिटकावणी दिल्या. विधेयकांक मंजुरी दितना तांचेर खोल्यान चर्चा जावपाक जाय, ना जाल्यार समिती स्थापन करची. ही विधेयकां फुडल्या अधिवेशनात मांडची अशी मागणी विरोधकांनी केल्ली, पूण सभापतीन तांचें म्हणणें आयकून घेवंक ना. देखून विरोधकांनी विधानसभेत बोवाळ घातलो. बोवाळात त्या विधेयकांक मंजुरी दिली. तशेंच कांय वेळ विधानसभेचें कामकाज तहकूब केलें. ते उपरांत विरोधकांनी पत्रकार परिशद घेवन हे विशीं आपलें म्हणणें मांडलें. आम्ही सरकाराकडे मागिल्लें बिझनेस एडवायजरीची कमिटीची मिटींग जाल्ली त्या वेळाचेर की हे सेशन जशें गेल्ले विधानसभेच्या वेळार तुमकां कॅटेगरिकली एश्युरन्स कन्सेन्सस जालो. स्पिकराच्या फॉयरांत आमी बशिल्ले की असेंब्ली शॅल बी एडजर्न टू मीट अगेन ऑन 19th जुलै फॉर रिमेनिंग 10 days एंड द सेम बिझनेस विल बी रिपीटेड. सो जेन्ना बिझनेस एडवायजरी कमिटी मिटींग जाली तेन्ना आमी क्लियरली सांगिल्लें की 10 दिसांचे मिनिमम उरले ते 10 दिसांचे सेशन घेयात आनी 3 दिसां भितर एक दिसाक आमी म्हाका दिसता 25 बी अशे 20-25 डिमांड पास केले आनी आतां काल 9 बिलां पास केल्या. आज 10 बिलां लिस्टेड आसा आनी बिलां कसली आसा? अत्यंत म्हत्वाची बिलां. पळय मायनिंग कॉर्पोरेशनाचेर बिलां, तुगेले भूमिपुत्र ऑथॉरिटी म्हणून बिल आहा, तुझे हाजेर बिल आसा, एक कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज अमेंडमेंट बिल आहा. अत्यंत महत्वाची बिल आसा जी वाचपाक आमकां कसोच टायम सुद्दां मेळूना. म्हणजे आमी सकाळी असेंब्ली येतात, रातचे 5 आमी वतात. म्हणजे इनफॅक्ट काल 2 बिलां तांणी भूमिपुत्र बील म्हणटा ते राती म्हणजे आज सकाळी 4:30 वरांचेर हाडून दिल्या. स्पिकरान उदळ फॉयरान मिटींग आपयली, चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, आमी मेन लिडर सगळे आशिल्ले आनी ताका रिक्वेस्ट केली की ही बिलां तूं आज सगळीं आसा ती 10 सिलेक्ट 11 सिलेक्ट कमिटी धाडया आनी सिलेक्ट कमिटीक स्टडी करली. 15 दिसांनी एक दिसाचें सेशन मागले एक्सक्लुझिवली टू डिस्कस एंड डेलिब्रेट ऑन द बिल्स. लोक आमकां हांसतले भायर सगळे. लोक कितें म्हणटले, अरे कितें रे अशें पयलीं रातचे लेट पर्यंत चलता म्हणून लोक हें करतात, हें कितें काय म्हणटा रातची असेंब्ली चलयता, रातची बिझनेस करतात अशें उलयतात. आतां बिलां काल 9 बिलां पास केली. कालची बिलां तरी म्हणजे तातूंत अजून सिंपल आशिल्लीं. गोंय काडपाचें, गोवा दमण एंड दीव आसा दमण दीव काडपाचें, गोंय दवरपाचें, 1-2 बिलां आशिल्लीं. पूण दे आर नॉट. फुडेज बिल्स आर व्हेरी सिरियस. म्हणजे म्हजे कडेन बिलां आसा ती बिलांचें हेंच पळयलें जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें बिलां म्हणजे केदी हें आसा ती वाचपाक तुका 1-2-3 वरां तरी जाय. ही डीड नॉट एक्सेप्ट. आमकां ताणें आज वचून मला रुलींग दिवना. ताका सांगलें आमकां रुलींग दी. आमची मागणी आशिल्ली सगळ्यांची. आमकां रुलींग दी म्हटल्यार जाल्यार कंपेल्ड अस टू गो टू द वेलाचेर वचून बोवाळ कर. आनी अशा पद्दतीन एक तातूंत भितर एक बील आसा हाजें पंचायत अमेंडमेंट आसा. पंचायत अमेंडमेंट सेज दॅट एनी हाऊस विथ रूफिंग यू कॅन गो फॉर अ स्लॅब, यू कॅन कास्ट स्लॅब ऑन दॅट विथ RCC पोल्स. आता दिस रिक्वायर्स अमेंडमेंट टू द टाउन प्लॅनिंग एक्ट. टाउन प्लॅनिंग एक्ट कितें म्हणटा? टाउन प्लॅनिंग एक्टाचे डेफिनेशन इज लायक दिस: बिल्डिंग, रूफिंग, री-रूफिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर द टाउन प्लॅनिंग एक्ट. We may take the government back to the court on this. हे काय जावचें ना बिलां बी. कोर्ट आहा. पॅन्डेमिकाच्या टायमार तांणी लूट मारली. जेन्ना गोंयची जनता मरताली, ऑक्सिजन ना म्हणून, तेन्ना मंत्री हांगाचे टेंडर करताले कितें आग्वाद जेल दिवपाक आनी कितें दिवपाक. सो जेन्ना जनता मरता तेन्ना हे पयशे जोडपाची रॅकेटां करताले. भूमिपुत्र जरी विल बी श्योरली चॅलेंज. आमी लिगल एडवायजर, हांव आदवोगाद न्ही, वील टेक लिगल एडवायजर. वी हॅव टेकन देम टू द कोर्ट एंड वन इन द पास्ट. काल सांगला म्हणटा अगेन्स्ट द इलेक्शन इंजिनियरिंग इन द नेम ऑफ द बिल्स. ही एकूय बिलां वचची ना. जशें 10,000 जॉब कांय जावचे ना अशी ही बिलां फुडें वचची ना. पूण लोकांक पिछार काडपाचें काम आनी मास्टर केलां तें हांगा हाडटा आनी दे आर युजींग असेंब्ली फॉर इट, फॉर द डेकोरम ऑफ द असेंब्ली इटसेल्फ. इफ यू सी दिस इज द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी. खंय उरलें आनी कितें? बॉयकॉट केला उरिल्लो कार्यकाळ असेंब्ली हातूंत. कारण जी बिलां आमकां वेळ दिनासतना तांणी घेतली आनी त्या खातीरूच आमी प्रोटेस्ट केलो. प्रोटेस्ट करपा फाटल्यान कारण आतां जे पंचायत बील ताणें घेतलां, आमच्या लिडर ऑफ ओपोजिशनान तुमकां सांगलाच, पूण तातूंत आनी एक गजाल आसा आनी ती म्हणजे
NEA नासतना आमी स्लॅब घालताले काय कितें? आज बारीक सारीक गोष्टी NEA पयलीं वता. NEAच्या विशयी थंय कांयच करूं ना. हो एक गोष्ट आसा. आनी तिसरी गोष्ट आसा, ऑलरेडी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक तें आसा हो दुसरें आसा. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता म्हणून आमी ती आतां जी कविता म्हटली आमी ती त्या खातीर म्हटली. तातूंत सगळें सरकार कशें चल्लां हें सामकें त्या कवितेंत दिलां. I say that I don't think so many bills in the history of one assembly इतले fast जाले. Assembly लांब करपाक जाताली. We requested the chief minister, I said just give us some more time, at least important bills like तुगेले mining जावन तुगेले ते कितें भूमिपुत्र म्हणटे आनी पंचायत. This they need some more time. So we had an argument with him, and I have to compliment them. He too fast and bill print करून नासतना. पेपराचेर दिला बिल बुक देखून प्रिंट करना आसतना इतलो फास्ट दिला. आय हॅव कॉम्प्लिमेंटेड द चीफ सेक्रेटरी फॉर डुईंग सच गुड वर्क फॉर देम इन व्यू ऑफ द इलेक्शन्स. सो दीस थिंग्स डोंट ऑगर वेल इन सोसायटी. एडमिनिस्ट्रेशनाक म्हाका सदां एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा काय ना, वी मस्ट सेट अ गुड एक्झाम्पल. सो हे दिस इज नॉट अ गुड एक्झाम्पल, दिस इज बॅड एक्झाम्पल. एंड समवेअर वी नीड टू ऑब्जेक्ट टू दीस थिंग्स. समवेअर वी नीड टू शो दॅट आवर ऑपोजिशन इज देअर एज एन ऑपोजिशन. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान श्याम च्यारी.